वर्साचो सादो काळ 17वें सातोळे बेरेस्तार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोवचेक म्हटलें. दुसरें सुर्गीचे रास दर्यान मारलेली आनी सगळ्या जिन्साची मासरी धरतले एके रापणी सारके. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासरी पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातले. देदूत येतले आनी बऱ्या मदल्या वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतली आनी दात किर्लितली. तुमी हें सगळें समजल्यात मू? ताणें म्हटलें, हय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हूण तो सुर्गीच्या राजाचो शीस जातलो जो एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो ओपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयचो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.